माकडटाप, शिगेला आणि आता ई कोलाय बॅक्टेरिया 70त फाटले कांय वर्सां सावन नवे नवे व्हायरस आणि रोग मेळत आसात। आता चरावणे 70च्या 30 लोकांक ई कोलाय बॅक्टेरिया पॉझिटिव्ह मेळ्ळा। फाटले कांय दीस लोकांक हागवण आणि उलटेची साद आयिल्ल्यान वाळपयच्या दोतोरांनी गांवांत येवन ते पितात त्या बांयचे आणि बोरवेलीचे उदकाचे सॅम्पल व्हेले। दोतोरांक ते उदकांत कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया मेळ्ळा। हे उदक पिल्ल्यानूच लोकांक ई कोलाय बॅक्टेरिया बादला। मंगळारा वाळपय CSCचे दोतोरांनी चरावण्या लोकां मदीं ई कोलाय बॅक्टेरियाचेर जागृताय केली। उदकाचे आमी सॅम्पल्स व्हेले आनी हॉस्पिटलान टेस्ट केले, सो आमकां कॉलिफॉर्म टेस्ट म्हणून पॉझिटिव्ह मेळिल्लो आसा। सो हो टेस्टाचो आउटकम कितें म्हटल्यार हितून संडासाचे जे जंतू आसता ते उदकान आमकां मेळिल्ले आसा। सो त्या प्रमाणे आमी जे कोण लोक आमकां मेळटा तेंचे सॅम्पल्स घेवन आमी ते मणिपालच्या लॅबान धाडलेले आसा। सो तितून आमकां ई कोलाय म्हणून एक व्हायरस मेळ्ळा। सो त्या प्रमाणे आमी लोकांक ट्रिटमेंट सुरू केल्लो आसा। टोटल OPD लेवलाक म्हाका अरावंड 30 आमकां पेशंट पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा आनी एडमीट दवरलेले आमी एक अरावंड 7 पेशंट, तितले 5 पेशंट डिस्चार्ज होवन घरा गेला। 2 पेशंट सध्या थंय ट्रिटमेंट घेतात। गांवांत लोक उगड्यार संडास करतात, बायक जाळिना असल्यो अनहायजेनीक गजाली दोतोरांक दिसल्यात। फाटल्या एक 8 दिसां कडेन आमकां आउटब्रेक एक्यूट डायरियल डिसीज आउटब्रेक जाल्लो, सो आमी ते सर्वे केलो। आमकां दिसून येयलें की हांगा ओपन डेफिकेशन म्हणजे उगड्याचे लोक संडास करताले, सो ते उदक त्या व्हाळान मिक्स जावन त्या लोकांक आउटब्रेक जालो। दुसरें म्हणजे एक बांय आशिल्ली हांगा जी ओपन आशिल्ली, ताका नेट घातलेले नाशिल्ले, सो तेजो एक रिजन आसा। सध्या वाळपयचे दोतोरांनी गांवांतले बांयत क्लोरीन घाला। सद्याक बांयचे उदक लोकांक वापरूं नाकात म्हणून सांगला। आफ्टर 7 days हो प्रोसेस रिपीट जातलो, तेन्ना मागीर परतून आमी टेस्ट करतले, परतून सेम बॅक्टेरिया आसा काय, उदीक पिवपाक सुटेबल आसा ते, आनी तांकां परतून आमी हे लोकल आहा तांकां इन्फॉर्म करतले, तुमी यूज करूं शकता, तेन्ना ते यूज करूं शकता। बरं, ह्याच बांयन तो बॅक्टेरिया मेळ्ळो? हय, ह्याच बॅक्टेरिया। लोकांक पिवंक उदक हेच बांयचे। दाबोस उदका प्रकल्पांतल्यान येता ते उदक खंय सामकें खोदूळ। लोकांक आतां पिवंक उदक खंयचें हो प्रस्न। ते पाणी जे येता न्हू दाबोसांतले खोदूळ येता आनी तेच लोकांक वापर करतात। हां, म्हणजे आतां हे पाणी दूषित मेळ म्हणत तुमी तें पियात? ते पियाता, ते बी खोदूळ, ते बी खोदूळ। ते हेंकां दिश्टी पडना, सकळच्यान पाणी बस तामणारा काळा कितें पाणी पाणी येता, म्हणजे तुमकां आतां हें पाणी ना आनी तें ते पाणी ना। आता जर पळोवंक गेल्यार तुमी आता मनशाच्या आंगाक पळय शिरो ना तितलो हे हांगा सरावंडाक ठाण्यात वाळपय मेळ खडची तितल्यो पायप लायना भितर, पूण केन्नाच आमकां उदीक मेळना सारकें। महाशिरोचो फळार जालो आजून आमकां उदीक ना आनी हेल्थान बंदी हाडल्यार भायरचें उदीक सोडपाचें ना म्हण। आतां हेजेर कितें करपाचें? तुमच्या म्हाका आमची फॅमिली वॉल 8 दीस आमी बिमार आसा, खरें म्हणल्यार उदक पिना। आयज आमकां कळ्ळें की उदक पाड, जाल्यार आमी उदक बांयचेच पियेताले आमच्या घरा कडेन घा आनी हे उदक। आतां हें उदक नाका तें ना जाल्यार उदक आमी पिवपाचें खंयचें? जे मेन वाल आसा म्हणजे जी पायपलायन आसा ती गटरांतल्यान गेलेली आसा आणि जे वाल आसा ते गटरानच आसा आणि जेन्ना उदीक सोडटा ते उदीक मातये बरोबर मिक्स जाता आणि गटरांतलें जे पाणी येता तेका मिक्स जाता आणि ते परत जेन्ना पंप बंद करता ते परत पायपान जिरता आणि तेका लागून म्हाका दिसता हे जीव जंतू त्या पायपान गेलेले आसा आणि लोकांच्या घरांनी पावलेले आसा। वाळपय PWDचो AE म्हणटा सध्या लोकांक उदकाचे टँकर धाडटा। पायपलायन नितळ करपाचें काम चालू आसा, ते जाले काय लोकांक बरें उदक मेळटलें। आतां इमिजिएटली तांकां आतां टँकर धाडटा आनी आमचे दाबोस सांतागेर आमचे सगळें उदक क्लियर जातलें। काल 1-2 ब्रेकडावन जाल्ले, ताका लागून तांबडें उदक जाल्लें आनी ते आतां क्लियर करता। आमी स्कोर ओपन केला आनी इवनिंग ताका आतां तांकां क्लियर वॉटर मेळटलें। इन मीन टायम आमी टँकर धाडटा। चरावणेचे 5 पेशंट सध्या वाळपय CHCत एडमीट आसात। वाळपय CHC हॉस्पिटलांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांकां शिगेला जाला काय कितें तें तपासूंक तांचे रिपोर्ट मणिपाल हॉस्पिटलाक दिल्यात। बुधवारा रिपोर्ट येतलो। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।